5-5 लाख रुपया त्याच्या फॅमिलीकडे पावपाक जाय. ओके, विदिन 8 days. जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडातले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालूंक दिवपाचें ना, बंद कर, गरज ना. विदिन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार, तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट करा. कॉर्पस फंडूय बी आनी हेय बी. मंगळारा कुडबण आणि मोबोर हांगा डायरिया जावन 5 कामगारांक मरण आयिल्ले. 17 ऑगस्टा सावन हांगच्या 163 जाणांक डायरियाची बाधा जाल्या. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा कुडबण जेटीक भेट दिली. कामगारांचे भलायकेची जतनाय घेवप ही बोट दनयाची जापसालदारकी अशें ताणें सांगले. मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक भरपाय दिवपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिले. 5 लाख बोट दनी आनी 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान भरपाय मेळटली. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोट दनयाक 25 लाख दंड भरचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. सेन्सर बायो टॉयलेटूय बदलपाचे आनी अतिक्रमणां काडपाचे आदेश ह्या वेळार दिले. कुडबण जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया, ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट, जो इन्सिडन्स जालो त्याच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही. पण अशा पद्धतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता, आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले, 3 जाण कितें तरी. बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्धतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें की हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो, बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. एकंदर हांगासली फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही, ते 15 दिसांनी हांव म्हज्या डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो. फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकर, ही द इपिडेमोलॉजिस्ट, ही विल गायडलायन वन SOP. कोणी वचप काय ना, कशें वचप, तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर, किट्स दवरपा खातीर कितें हें ठरयतले. बाकीचे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर वील ओवरऑल मॉनिटर दीस. आनी डे टू डे आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ MLA बाकीचे फायनलायज करतले. 15 दिसाच्या भितर बरेचशे प्रॉब्लेम्स हांगासले रिजॉल्व करतले. आनी 15 दिसांनी जे जेटीचे इनॉग्रेशनूय उरलां, कितें तरी कितलेशेच दीस जाले, 8-9 वर्सां, तेंय 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करता. आनी बाकीच्यांक बिझनेस करपा खातीर स्ट्रीमलायन दिता. आनी इतकें जाता आसतना लेबरांची काळजी घेवप, म्हणजे तांकां इन्शुरन्स आसत किंवा तेंची हेल्थ काळजी, ही बोट ओनरांची जबाबदारी. हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां मॉनिटर करतले आनी गायड करतले. एक करतले. टॉयलेट सेन्सराचेर हातीचेर कितें टॉयलेट हांवें ऑलरेडी सांगलें, ते जाता तितके बेगीन बदलून डायरेक्टली नॉर्मल टॉयलेट केल्या पुरो. लोकांक हांगा सेन्सराचेर वचपाचें कोण ना. 5-5 लाख रुपया त्याच्या फॅमिलीकडे पावपाक जाय. ओके, विदिन 8 days. जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडातले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालूंक दिवपाचें ना, बंद कर, गरज ना. विदिन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार, तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट करा. कॉर्पस फंडूय बी आनी हेय बी. मजगती मुख्यमंत्र्याच्या या निर्णयाचेर कुडबण जेटी बोट दनयांनी चिंता व्यक्त केला. कामगाराक मरण आयल्यार बोट दनयाक 25 लाखांचो दंड दिवपा विशीं केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान आनी एक फावट विचार करचो. कांय कामगार आपल्या कुटुंबाक आर्थीक मदत मेळची म्हूण मुद्दम लेगीत जिवाचो त्याग करपाचो विचार करूंक शकता. पण मुख्यमंत्र्यान हाचेर आनी एकदा विचार करचो अशी मागणी कुडबण जेटी बोट दनयांनी केला. हांगा लोक बाबडे लोन काडटा, हे काडटा, ते करता आनी बोटी चालू करता. बोटी चालू करता, जीव करून डिझल घालून भायर वयता. जाल्यार बोटकारांच्यान बावड्याचे आपलेच बोट बनवून रिकवरी करूंक जायना. आनी तो कितें म्हणटा, पयलीं गेलो जाल्यार 5 लाख, मागीर 25 लाख. एक सांग म्हाका, बोटकाराकडे रिणां चडशे बोटी रिणां आहा. चडशे रीण काडटा, कितें एडवान्स घेता, कितें करता. आनी फाल्यां कितें करतले? ही एक मेसेज ओरिसाक वयतली. मेसेज ओरिसाक वचून मुद्दम मरपाचे वर्साक बोटी काडटले, मरपाच्या खातीर हांगा येतले, हांगा येवन भाड्यान उडी मारतले आनी मरतले. कितें सांग, आपल्या फॅमिलीक 25 लाख मेळटले म्हणून. पळय सेवान आतां कितें सेवान कितें सांगलां पळय, तेजें कितें करून सारकें तें नाल्यार एक काम करपाचें, गव्हर्मेंटान 50 लाख दिवपाचे कोण मेल्या आनी 25 लाख बोटकाराक, कित्याक बोटकाराक टेन्शन ना तें, आनी 25 लाख मागीर त्या मनशाक दिवपाचे. पूण जो पर्यंत गव्हर्मेंट 50 लाख दिता पळय, तेजे उपरांत हो स्कीम ओके आहा. बोटकाराक 50 लाख एक मनशा फाटल्यान, 25 लाख बोटकाराक ओनराक,
आनी 25 लाख मागीर कोण मरता तेका तशें बी करता जाल्यार ओके कित्याक बोटकारांची सदांच परिस्थिती पळयल्या नाका जाल्यार कितें हालत बिगाडल्या अशे पयशे घालून हांगा मनीस हाडटा आमी मनीस हाडून ते मनीस मस्ती करता इतले त्रास करता आनी खंयच्याच कंपनीन हांव केदूच न्हू स्वता पात्रांव मनशाक आपल्या फाटल्यान गाडयेक घालून खंयच्या हॉस्पिटलांनी पावयना पूण आमी ताका आमच्या भावा भाशेन अशें सांबाळटा पूण ते मनीस ती मनीसच तसले ते भाशेच काबार करता जशें आपूण सगळे सांबाळटा हांगा त्या मनशाक सांबाळून तरी पूण ते मस्ती करता आनी आमकां अशें त्रास करता पूण ते कितें सीएमान सांगला पळय तें कितें करपाचें आतां 50 लाख दिले जाल्यार 25 लाख दिवंक आमकां प्रॉब्लेम गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील.